म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, तुमचे कडेन एक प्रत्येक उपकार हांव मागते आसा। ह्या दिसांनी आमकां हर एक दीस आमचो लोक सायबर क्रायमांत बली जाते आसा, लाखांनी करोडांनी होगडयते आसा। जोडले कश्टांनी केल्ले 4 पैसे कोण गी दुसरो खाता आनी प्रत्येक जण आमच्याच ल्हान ल्हान सुखी मारिफात आमची मोबायलां आमच्या बँकाच्या अकाउंटाक, आमच्या पॅन कार्डाक, आमच्या आधार कार्डाक, आमच्या ATM कार्डाक सगळ्याक लिंक आसा। देखून आमच्या मोबायलार आमी कितेंय करता, कितेंय सांगता, खंय एक तांचो बुताव दामता, लिंक दामता जाल्यार ताचो परिणाम बँकांतले पयशे कोणाच्याय हातांत वतात। देखून वळख नातल्यांची फोनाक घेवची, या ताणें धाडिल्ले मेसेज, ताणें धाडिल्लो कितेंय लिंक आसा ताका दामचें वा फाटीं जाप दिवची, या कितेंय आमच्या विशयांतले OTP दिवची करूंक गेले जाल्यार असो परिणाम कितें म्हणून हर एक दीस पेपरान आमकां सांगून दितात। फुडल्या दिसांनी पोलिसांच्या अधिकारीन येवन म्हजे कडेन परतले आसा, तुमच्या समुदायाचे मस्त जाण बली जाते आसात, दया करून ही खबर तांकां सांगा म्हणून। मिसाक सांगा, हर एक शेनवार आयतारा सांगा, खंयच्या रितीन तांकां सांगूंक आसा तशेंपणी सांगा। तशेंपणी तांणी जोडुल्ले कश्टांनी केल्ले पयशे, कामाचे पयशे कोणाच्या बोल्सा वचून पडनातले पळया म्हणून म्हाका सांगून हो विशय तुमकां कळयचे म्हणून सांगिल्ले आसा। देखून हांव तुमचे कडेन परतता, दया करून सतरायक येया। हो म्हयनो प्रत्येक जावन असल्या सायबरा मारिफात जावच्या अनाहुतां, अवघडां आनी फटवणे विरोध जागृत जावचो म्हयनो। आमी जागृत जावया आनी वळख नातल्या मनशां कडेन वेवहार करचे, जावं तुका सडीत वाड दिता म्हणून, जावं तुका सडीत फायदो दिता म्हणून, जावं तुका बेस्टावनेक लागून सरकाराच्या नांवान स्टेट बँक, RBI वा रिजर्व बँक ऑफ इंडिया, पोलीस, इन्कम टॅक्स, कस्टम्स खंयच्या तावन कोणा तावन फोनां आयलीं जाल्यार दया करून ताका तुमी पाठिंबो दिनाकात, जाप दिनाकात। तांचे ऑफिशियल अधिकृत वेबसायट आसा, थंय वचा आनी कस्टमर केअर नंबर आसा, थंय तावन सोदून काडा। न्हयतर असले खंयचेय विशय येयले जाल्यार तुमी पुलिसांक कळया, फाटीं करिनाकात, लज दवरून वगेत गुपीत रावनाकात। आनी हांव तरणाट्यां कडेन प्रत्येक जण परता, तुमकां ह्या सायबरा विशयांत, मोबायला विशयांत जायती माहिती आसा। तुमच्या मालगड्यांक, तुमच्या आवय बापायक, तुमच्या मालगड्यांक, आपा व्हडली मांयक आनी कोणाक ती कळीत ना तांकां तुमी शिकया आनी तांणी ही सत्राय घेवच्याक तुमी बरे सामर्यागार जाया म्हणून तुमचे कडेन हांव परतता। देव बरें करूं।